जे जो एसॉल्ट जाला जेंकां धरले आणि पुलिसांनी जी कामगिरी केल्या ती बरी कामगिरी केल्या ओके पण आमचो एकूच डिमांड आहा मास्टरमाइंड कोण सुपारी दिणारो कोण ताजे एंड पॉइंटा पर्यंत पावपाची गरज आसा कोण कोण धरले कितें ते काय मास्टरमाइंड न्हू कितें तेंचे ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतले कशें दिसता कडेन होम मिनिस्टरा कडेन बाबा आमी धाबा हाडून कित्याक गोंया सांबाळपाक जाय गोंयकारांचें नांव दवरपाक जाय तुजे होम मिनिस्टरचें नांव दवरपाक जाय तुका तर हें सांग जाय तुवें ताका फ्री हँड दी आनी तें पळय इन्व्हेस्टिगेशनाक येता तांकां अरेस्ट कर आनी समोर हाडून दाखय तो कोणीय आसो राजकारणी आसो बिझनेसमॅन आसो तो कॉमन मनीस आसो तांकां हाडटाय कवर कोत्ताय आनी वताय हू इज देर इनसाइड open up the faces and tell us who is there. You telling us the names we want. ही गुंडाराज चलता चोय ते सगळे तुमगे बेसाचे चलता. नमस्कार. गोंयांत जी सध्या काळीच हादरवपी घटना घडली ती म्हटल्यार प्राणघातक हल्लो एका समाज वावुरप्याचेर जालो म्हटल्यार रामा काणकोणकराचेर. त्या उपरांत ही घटना सुरूंक ना जाल्यार ह्या घटनेन असंख्य अशे प्रश्न उपस्थित केल्या. कितल्याशाच प्रश्नाक हांची ह्या घटनेत वाचा फोडली अशें म्हणूं येता. फाटल्या बेरेस्तारची ही घडणूक म्हटल्यार गोंयच्या राज्याच्या कायदो सुवेवस्थेचेर उप्रासलेलो हो प्रश्नचिन्ह. त्याच्या उपरांत काय 5 जाणांक अटक जाता. शुक्रारा 2 जाणांक, शेनवारा 11 जाणांक अशें प्रतिबंधात्मक ही अटक म्हटल्यार प्रिव्हेंटरी अटक जाका आमी म्हणटा करता करता 23चेर पावली. शुक्रारा जे ऐतिहासीक एक आंदोलन जालें भितून कितलेशेच समाज वावुरपी जनता विरोधक एकठांय आयले आणि रस्त्यार कसो हो रस्तो बंद केलो आणि रामा खातीर जो न्याय मेळोवपा खातीर ते एकवटान उबो रावले हे तुमकां खबरूच आसतलें. मात्र तांची एक मागणी आशिल्ली, लोकांची मागणी, विरोधकांचो दबाव की हातूंतलो फाटलो जो मास्टर मायंड आसा ताका उपस्थित करा, ताका सादर करा. करता करता सोमार मेरेन अल्टिमेटम दिल्लो आणि एका हिस्ट्री शिटराक हातूंत अटक जाली. मात्र पुलिसांनी आतां मेरेन तपास यंत्रणेन जे कितें कारवाय केलेली आसा ती योग्य आसा. हे समाज वावुरपी जे आमच्या बरोबर जमल्यात ताका हे समाधानी दिसता. तांच्या भितून संतोष असंतोष तेंची कितें प्रतिक्रिया आसा ती जाणून घेवया. आमच्या बरोबर आसा शंकर पोळजी, मागीर तनुज आडवळपारकर, मागीर मारियानो फेर्रांव आणि फिदोल पेरेरा. तुमी हांकां पळयलां आसतलें कशी आक्रमक भुमिका तांच्यांनी मांडली. मात्र आतां मेरेन जो तपास जालो ताचेर ते कशे समाधानी आसात किंवा ते कितें जनतेक सांगपाक सोदता हे आमी तांकां विचारया. सगळ्यात पयलीं या शंकर पोळजी कडेन तुमकां कितें दिसता जी पुलिसांनी रोखडीच कारवाय केली ती योग्य आशिल्ली किंवा आतां पर्यंत जी सगळी कारवाय चालू आसा ती समाधानकारक आसा, हातूंत पारदर्शकता दिसून येता काय ना? पळय आतां मेरेन जे रामा काणकोणकराचेर जो एसॉल्ट जाला जेंकां धरले आणि पुलिसांनी जी कामगिरी केल्या ती बरी कामगिरी केल्या ओके पण आमचो एकूच डिमांड आहा मास्टरमाइंड कोण. आतां जे कोण कोण धरले कितें ते काय मास्टरमाइंड न्हू कितें तेंचे ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतले कशें दिसता. तांकां सुपारी दिलेल्या भशेन दिसता. सो खंय ना खंय तरी पुलिसान आपलो जो तपास आहा तो फास्ट करपाची गरज आसा आणि बेगेबेग जो कोण मास्टर माइंड आहा आयज लोक सुद्दां रावलेले आसा आणि आमी सुद्दां अल्टिमेटम दिल्लो आसा की आमकां हे नाका. कॉन्ट्रॅक्ट जे जेंच्यांनी घेतला ते आमकां नाका, कोणी कॉन्ट्रॅक्ट दिला ते आमकां जाय कितें. सो आमचो एकूच मुद्दो आहा कॉन्ट्रॅक्ट कोणी दिला तेका पुलिसांनी धरपाक जाय. तो कोणूय आसो, मागीर तो राजकारणी आसो, सामान्य मनीस आसो, कोणूय आसो, पूण तेका धरपाक जाय आणि कित्याक रामाचेर हल्लो जाला तो आमकां कळपाक जाय. आमच्या बरोबर आसा तनुज आडवळपारकर. तुम्ही आता सातत्यान ह्या बातमेची दखल घेत आसा, न्याय योग्य मागत आसा. तुमकां कितें दिसता पुलिसांनी कशी कारवाय केली किंवा ही तपास यंत्रणा जी आसा ती कशी कार्यरत आसा? नमस्कार. सगळ्यात पयलीं नवरात्राची सगळ्यांक परबी. एक म्हळ्यार पुलीस यंत्रणा ज्या पद्दतीन जें कितें कार्य करता तें थोड्या प्रमाणान आमी अजुनूय हॅपी कशें आसा. पण ज्या दिसा पुलीस जेन्ना एक्झॅक्ट त्या मनशा पर्यंत पावतली म्हळ्यार कोण की आतां जे कोणाक अरेस्ट केल्या ते अरेस्ट जे केल्या पळय जशें हाणें आमगेल्या शंकरान म्हणा पळय तशेंच की बाबा हे कोण सुपारी घेणारे, सुपारी दिणारो कोण ताजे एंड पॉइंटा पर्यंत पावपाची गरज आसा. दुसरी गजाल पुलिशेन जी आपली म्हणजे जे कार्य करून दाखयलें, ज्या पद्दतीन अरेस्ट करून दाखयलें ती बरी गजाल आसा. पण दुसरी गजाल कशी आसा विच वी आर नॉट हॅपी. प्रिव्हेंटीव तांच्यांनी कितें म्हळें तें प्रिव्हेंशन करच्या खातीर म्हणजे कितें की 11 जाणांक धरले म्हणून की ते कितें रामाचेर अटॅक करपाचे आशिल्ले ना न्हय. लोकांक न्ही अशें मरे गफलत करून उडोवंक जायना. म्हणजे कशें आहा की पिक्चर तूं निर्माण करून दाखोव नाका की बाबा हे सगळे रामाच्या केसीन इन्वॉल्व आशिल्ले. काल जेन्ना आमी प्रेसा म्हऱ्यान येवन सांगलें की
कोण तरी हॉटेलान येवन ताणें पयलो फोटो काडलो, ताका धरलो अजून धरुना. सो आमचें म्हणणें अशें आसा की जे काही धागेदोरे मेळिल्ले आसा ते सारखे व्यवस्थीत घट धरा, जेणे करून तुमी जेन्ना ओडटले पळय तेन्ना सारखे व्यवस्थीत ते जो कोण पतंग आसा वयर पळय ताज्या पर्यंत पावतले, अशें जावंक जाय. सीएमान दिल्ल्या स्टेटमेंटाचेर तुमचें कितें म्हणणें? कितें दिलें सीएमान स्टेटमेंट? सीएमान म्हटलं की आम्ही योग्य जी कारवाई करतले किंवा मास्टर माइंडाक सोदून काडटले, तोपर्यंत तुमकां सध्या सांबाळून घेवपाची गरज आसा, अस्थिरता करूं नये. पळय आमी खंयसरूच अस्थिरता करूंक ना. आमी आमच्या परीन सगळ्या परीन म्हणजे शंकरान सुद्दां सांगलां ते दिसता आपल्या स्टेटमेंटान, खंयच कोणी गाई गडबडी करची न्ही. कारण आमच्या ग्रुपाचो आमी सदैव लिडर शंकर पोलची बाबाक मानला. ताणें सुद्दां म्हणिल्लें कशें रांदच्यांनी की तुमी खंयसरूच गडबड करची न्हय. जेन्ना केन्ना आमी बाबा कितें करूंक सोदलें पळय, आमचें कशें आसा, आमी जी काही डेडलायन दिल्ली आसा 48 तास जे दिल्ले आसा, ह्या 48 तासा भितर लास्ट जो कोण मनीस उबो आसा, जो मास्टर माइंड म्हणटा पळय, ताज्या पर्यंत जो पर्यंत सरकार पावना आनी पुलीस पावना, ताज्या नंतर मागीर कितें आसा ते मागीर आमकां विचार करता. बाब मारियानो फेर्रांव हांकां कितें दिसता विचारया, कशा तरेन आतां जी कारवाय चालू आसा तुमकां कितें दिसता? हे सद्या तांकां न्याय मेळाच्या लागीं पाविल्ले आसा ही यंत्रणा? लागीं पावल्ले कडेन आहा म्हणून न्हू, हांव ह्यो येता मातसो हें करून आमचो फादर बिस्माकाची उगडास करता हांव. फादर बिस्माकान होच एक्टिविजम करून जे हें डिस्ट्रॅक्शन जाताले तेचेर हो आवाज उठयतालो आनी तेजो परिणाम कितें मेळलो पळय तो आख्खो समोर आमचो सगळो गोंयचो लोक जाणा. आनी ज्या पद्दतीन ताका पळय एटॅक केलो आनी मारलो, तेजे आयचो दीस लेगून ताका न्याय मेळोंक ना. त्याच भाशेन आतां हो आमचो दुसरो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराक आनी आमी उरलेले आहा, आमकांय पळय हें जाता, एक एटॅक येता, हें येता, धमकी येता, त्या हितून पळोवंक गेल्यार पुलिसीन आतां आयचो दीस लेगून हें काम केलां तें फादर बिस्माकाचें जावंक नासलें, पूण आयज रामाचेर हो दबाव वाडून तुमच्या मिडियाच्या उद्देशी, आमच्या सोशल मिडियाच्या उद्देशी हो पळय दबाव पडला. आनी ज्या दिसा आमी एक स्टेटमेंट कोत्ता, बाबा एक अल्टिमेट दिता, त्या दिसा कोणाचो अरेस्ट कोत्ता. आतां जे पयले पळय तेंकां कोणाक धरल्यात, हे पळय ग्राउंड झिरोचेर आसले एटॅक केल्ले पळय ते जस्ट हे लेबरर के आमी दिसाक पळय हें हाडटा, डेली वेजीसाचेर हाडटा, तेसले मनीस ते. सो आयज ताका तो कोणें तर दिले, बाबा हे हिंगा फोंडाया रे, हो जमीन फोंडाया, तें काम करपी, हे मारिया तें काम करपी. पूण मेन आहा पळय तो आतां काल एक आमचो स्टेटमेंट येयलो, एक म्हणटा ते एका धरलो, आमचो कोण आहा पळय तो एजन्सी ओनर आहा पळय तेका धरलो. हो आतां एजन्सी ओनर तो काय मास्टर माइंड आसचो ना, तेका कोणें हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला हेका यूज करपाक, रामांक टार्गेट करपाक, रामांक एटॅक करपाक, तो आमकां मेन जाय. ज्या तरेन आतां इन्व्हेस्टिगेशन चलता, जेन्ना गोंयचोकारांचो आनी आमचो दबाव येता आसतना तेन्नाच उक्ते जातात. पूण हो आमी दबाव हाडपाचे ना. मागता गोवोरमेंटा कडेन, मागता होम मिनिस्टरा कडेन, बाबा आमी दबाव हाडून कित्याक गोंया सांबाळपाक जाय, गोंयकारांचें नांव दवरपाक जाय, तुजे होम मिनिस्टरचें नांव दवरपाक जाय, तुका तर हें सांगताय तुवें ताका फ्री हँड दी आनी तें पळय इन्व्हेस्टिगेशनाचें येता तेंकां अरेस्ट कर आनी समोर हाडून दाखय. तो कोणीय आसो, राजकारणी आसो, बिझनेसमॅन आसो, वो कॉमन मनीस आसो, तांकां तुमी समोर हाडून दाखोवपाची चड. मारियानो बाबान आमकां सारकें सांगलें की जेंकां अटक केलेली आसा ते मूळ आरोपी आसूंकूच शकना, तांचें कनेक्शन हांगासर आसपाकूच शकना. पण कशा तरेन ही योग्य कारवाय जावपाक जाय? आमच्या बरोबर आसा फिदोल पेरेरा. तेंच्यांनी जी आक्रमक भुमिका त्या आंदोलना वेळार बजयल्ली ती आमकां स्पश्ट याद आसा. ज्या आक्रमकतेन ते फुडें सरिल्ले, आजून तुजी आक्रमकता तशीच आसा? तुका आजून दिसता की त्याच पद्दतीचो न्याय मेळचो? आनी हे जे अटक केलेले आसा त्यांच्या कडल्यान समजा जे वदून घेवंक जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें तपास यंत्रणेक? सी आतां म्हणटा आख्खे गोंयाक उजो पेटलेलो आहा की मास्टर माइंड कोण तो सोदून काडचो म्हण. नाव ओवर हियर इफ यू गो टू सी वी हॅव गिवन देम अल्टिमेट टायम की हे टायमा भितर तेमी सोदून काडचे म्हणून. आतां हितून तुमी चोवपाक गेले जाल्यार इन नो शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तेमी कोण बारीक मनशे आहाय तांकां सोदून काडला. वी वॉन्ट द मेन प्लेयर. नाव एवरीबडी नोज दॅट ही इज अ पॉलिटिशियन. आतां लेट मी नॉट पिक अप बिट्स अँड पीसीस. हें जालोलें आहा एक पाजल.
सो ते पाझलाचे बीट अँड पीसीस काढून लायता ते आतां अल्टिमेट फेस कोण तो मुखार येवपा जावो. दे आर स्टील ट्रायंग टू पुट अप पझल्स. वी डोंट वॉन्ट. तुमकां ऑलरेडी खबर आहा. खबर आसून देखून तुमी तर ते कुडके आहाय ते पुंजापा भोंवताय. आमकां नाका. लेट्स कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे. आतां काल सांगलोले ते भाशेन न्हू, योला इट्स लायक guessing the parcel which is what is there inside. तुम्ही तांकां हाडटाय, कवर कोत्ताय आणि वत्ताय. Who is there inside? Open up the faces and tell us who is there. You telling us the names we want. We are not happy. Goans are ultimately not happy. You're covering the faces. ते ओपनली येयलाय मरे मारपाक. आणि आत कवर कोण कित्याक वताय तांकां? दाखोयाय मरे, एक्सपोज कराय मरे लोकांक. होच मनीस म्हणतो. भितर कोणाक पार्सेलांक भितर कोणाक हाडला तो आमकां कोण खबर ना. तोच मनीस जाल्यार तुमी नांव दाखयताय. नाव इफ इट इज इन द बॉक्स, इफ इट्स एन ऍपल, you'll have to show us that there is an apple. You are trying to predict us what's inside. It's like guessing the fruit, what is inside the parcel. It could be some other fruit. In the name of apple, it could be some other fruit. Goans are not fools. Goans are smart. So, इंगा तुम्ही सांगपा जाये बाबा भितर मनीस कोणा दवरलेले आहा ते कोण ते. दुसरे, जेन्ना आमकां आख्खे समाजाक खबर आहा, विदाउट द गॉडफादर्स हे बारीक मनशांक गाट्स नाय. तुमगे बेसांचेरूय हे सगळें चलता. ही गुंडाराज चलता चोय ते सगळे तुमगे बेसांचेर चलता. कित्याक तुमगेलो ब्रेड क्रम्प आहा तो पडटा न्हू तांकां. So how the dogs stand near the table to fall what is, to eat what will be fallen. The similar way these people are there. तुमगे राजकारणी मरे हे नासतना तुमगे राजकारण चलना. सो तुमगेले जे राजकारण चलत चोय एसो मनशां लागून तुमगे राजकारण चलता. कित्याक वयताय थिंगसो तूं म्हणटाय गुंडा म्हण. गुंडा न्ही जाल्यार मंत्र्यां बरोबर बाउन्सर कित कोताय रे. ते बाउन्सर कित्याक जाय तर तुमकां. सगळे मंत्री चोयलोले पाटी तुम्ही सोत्रे पोंदार बाउन्सर घेवन आसताय मरे तुमचे बरोबर. दॅट इज नॉट कॉल्ड गुंडाराज. इफ यू ऑल वॉन्ट सिक्युरिटी, टेक हेल्दी सिक्युरिटीज. जाय ते फॉर्माय टेक हेल्दी सिक्युरिटीज. नॉट दीस चिरीमिरी घेवन कित्याक भोंवताय रे. हे सगळे चिरीमिरी दाखोयना काय आमकां गोंयकारांक. वी डोंट वॉन्ट टू सी. हो सगळो मसाला लायन चोताय. वी नो कॉप्स आर हँड इन ग्लव्स विथ द क्रिमिनल्स फ्रॉम देन एंड नाव टू. सो कॉप्सां तर आम तर म्हणपा जाय की कॉप्स बरें काम कोत्ताय म्हणून जाल्यार बरें काम कोन्न दाखोयाय. लोकांक जाय तेशको कोन्न दाखोयाय. आनी लास्टली हांव सीएमाक सांगता, प्रमोद सावंताक, आय पर्सनली हॅड विजिटेड यू. तुमी आमकां आपयल्लें अँड ट्रस्ट मी, आय एम थँकफूल टू यू बिकॉज तुवें एक्टिविस्टांक एक चान्स दिलो मुखार येवन उलोवपाक आनी आमकां कितें जाय तें तुजे बरोबर मांडपाक. आनी हांवें तें तुकाय सांगलोलें प्रमोद सावंताक. आय एम थँकफूल टू यू. But at the end of the thing, we need the mastermind. And you promised us within no time you will prevail and give justice to Rama. So give it. We have ultimate given you all the time, 48 hours more. So show it. We don't want this. We need the mastermind. So you still have time. Come up with the mastermind and expose it in front of Goan crowd. Thank you. तर फिदोल बायन जशें की आमकां सांगलें की आतां मेरेन जांकां अटक केलेली आसा हांचे धागेदोरे ह्या घटनेशी तितले मिळता जुळता आसूं नजो. कारण की ही जी घटना आसा, ही कारवाय जी केलेली आसा दिशाभूल करपी आसा अशें तांकां प्रत्यक्षात दिसता.